भारताचे आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांच्या जयंती निमतान काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी तांच्या फोटवाक फुलां घालून तांकां मानवंदना दिली। ह्या वेळार काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, दक्षिण गोंय खासदार फ्रांसीस सार्दिन, सांताक्रूजचो आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस, कार्लोस फरेरा आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आसले। और दीस जो आम्ही आज मनयता, इट इज टू इन्स्टिल कम्युनल हार्मनी अँड तेगेलें जे म्हाका दिसता ही लेड द फाउंडेशन मी बीट जे IT फिल्डान एड्युकेशन सेक्टरान जे म्हाका दिसता इतलें तेणें बेज केलें आमचे देशाचें अँड ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू गिव गोवा स्टेटहूड अँड आज जे म्हाका दिसता यू ऑल नो दॅट ही वॉज अ कमर्शियल पायलट आनी जे बी टर्ब्युलन्स इन अ पॉलिटिकल जे आज फायट जाता और नॉर्मल रुटीन फ्लायट हे टर्ब्युलन्स आज जायत आसता पूण हीज अप्रोच इज एन इन्स्पिरेशन टू मी पर्सनली अँड थाउजंड्स ऑफ इंडियन्स जो अप्रोच जो कूल आसतालो आनी हे टर्ब्युलन्स कितको जेन्ना जाताले देशांत ही वॉज कंट्रोलिंग इट वेल। आज जे आमचे कास्तारान सांगले ते भाशेन जे कम्युनल हेट्रेट इज ऑन अ स्प्रेड वायड स्प्रेड जे म्हाका दिसता देशभर ही म्हाका दिसता हेजेर आमी ही आज एक बरी मेसेज जी आमी प्लेज घेतल्या that we will all be as one brothers and sisters. This is an inspiration not only to Goa, to all of us, and we pray that his values be taken further.